alta moja jivitan ontoskon zagon kurta vicar koso haun jieta koso haun avurta koso ya samsara dusrya sove magta जीवित है खरेचे उमाने संसारा फाल्या पडोंक ना कोणे Kidege umetono Chadi santo sousa Sogle anga sottono Ore pongu inzala Otmia polmo già sottono Copia buona tuts moro Deva coso lettono Kidege unaila ista Kidege umetono Chadi santo sousa Sogle anga sottono Ore pongu inzala Otmia polmo già sottono Copia buona tuts moro Deva coso lettono विचार आयजूचा कुर्ता म्हाका कितें जाय पातकान जे मोडटात म्हाका वोटपण माथ्यार बसला वाशेक हांव लोबलोना पेल्याक मोगान लेकूंक सारकोच हांव विसरला मोनाचेर Illoso magta uzwan khote pon Deva mujhe tão puiscar Kidege unaila ista Kidege umetono Chadi santo sousa Sogle anga sottono Ore pongu inzala Otmia polmo già sottono Copia buona tuts moro Deva coso lettono Kidege unaila ista Kidege umetono Chadi santo sousa Sogle anga sottono
भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां सांगय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां सांगय जेजू दिसता दोहो मुंडो दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवेर गो दिसता दोहो मुंडो दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवेर गो भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां सांगय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां सांगय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू ह्या वेळार तुका पळोवंक ह्या वेळार तुका बघूंक ह्या वेळार तुजें आसणें आमी अणभवूंक भावार्थाचे दोळे आमचे सांगय जेजू तरी तर आमकां दिसता धवो उंडो तरी पूण तूं जावन आसा संवसाराचो उजवाड सगले प्रितुमेचो रुचनार आमचे मदें तूं ह्या वेळार आसाय भावार्थाच्या दोळ्यांनी तुका पळोवंक आमी ओंतरेकता भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळयता खिरीत भाशेन सगले खालतिकायेन तुका अणभवूंक तूं आमच्या सांगाताक हो वेळ सारतलोय आमकां सांगात दितलोय आमकां आमचे बरोबर रावतलोय हें जाण जावन तुका आमी आर्गां दिता आदींच फुडें वी वॉन्ट टू थँक एंड प्रेज यू लॉर्ड फॉर बीइंग प्रेझंट in the form of this Eucharist. Thank you for coming to be with us. Thank you for your presence. Give us those eyes of faith. Make us people of faith who understand that you are present before us at this moment. You are there, the Master, the Lord, the Creator, the Sustainer, and the Redeemer. आमचो सोडवोंडार आमचो दोनी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा सगले खालतिकायेन विनम्र काळजान ताका आमचे किरीत भाशेन सगले हे जिणेंत आमची मान बागोवन खालतिकायेन ह्या आमच्या सरवंडाराक आमच्या सांगाताक वेळ सारूंक आयलेल्या आमच्या दोनयाक आमचे बरोबर आमकां सांगात दिवंक आनी आमी सगळ्या हे सृश्टींत आसलेल्यांचो मोग करता देखून
खालतिकायेन आमची तकली बागोवन आमची मान बागोवन ताका आमी पोरणी पाटान नमस्कार करूया. लेट अस bow our heads and present ourselves before him in all humility. Ask for his grace. Ask that he accompanies us in this hour so that we may really experience his presence at this moment. Let us all bow our heads. आमची मान बागोवन किरीत भाशेन ह्या दोनयाक आतां आमी नमस्कार आनी पोरणी पाठ करूया. आमी सगल्यांनी ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सारूंक देवाची येवजण. कशे तरेन आमी हें जिवीत सारता बरें करून देवाचें उतर आयकून देवाच्यो येवजण्यो मांडून हाडलेल्यो आमी त्यो सहकार करूंक देवान आमकां निर्मिलेल्या दिसाक आमी परतून ताचेशी वचूंक आमी ह्या संवसारांत जाता तितलें आमचें जिवीत खर्चूंक जांकां आमी भेट करता जांकां आमी अणभवता जांचे सोबे आमी सांगात सारता जांचे सोबे आमी रावता ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणां सांगाता आमी किरीत भाशेन एक आमटें जावंक आज आमी नियाळटल्यो. कशें आमी आमटे जातल्यो? आमटें आपल्याकूच विसरता. आमटें ज्या वस्तूंत वेता त्या वस्तूक सुरोपाय ना म्हूण कितेंच दिना पूण बोलदेंच तें फुगोयता वाडयता उदीक तें रुचीचें करता. आपूण घडयेक आमटें जायत पूण जे वस्तून तें वेता ते वस्तूक उदीक फुलोवन ताका उदीक बरेंपण हाडटा. आमी ह्या संवसारांत आज आमचे जिविता वरवीं किरीत भाशेन ह्या समाजान कशे तरेन आमी आमटें जावचें ह्या संवसारांत आमी आमटें जावन समाज आमी कशें बदलचो. बी द ईस्ट चेंज द वर्ल्ड हो आयज आमचो विशय. दर एकल्याक आमकां आज्ञा मेळ्ळ्या. God has given us this gift to be an east. At the time of baptism, he said, "Go forth, I send you as sheep among the wolves." Be shrewd. Be also at the same time on the safeguard, because there are so many who will pounce on you. ओय आमच्या दुनियान आमच्या सोम्यान ह्या समाजाक किरीत भाशेन आमटें जावंक आमकां पाठयल्या. आमटें जावप आमट्यांत दुसऱ्यांत मिसोड करप आमट्या वरवीं तरेकवार बदलो पाडप आमट्या वरवीं एक क्रिस्ती जिवीत कशें जियोप आमट्या वरवीं म्हाकाच बदलणी कशी हाडप हाचेर आज आमी आमचें लक्ष घालतले. पयले सुवातेर ह्याच आमच्या सोम्याक ह्याच आमच्या गवंड्याक तो आमकां सगल्या वस्तूंनी भरताय देखून ताका आमी किरीत भाशेन दिन वासुया. सोम्या गवंड्या म्हज्या सोम्या आर्गा तुका सोर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका
सोम्या गौड्या मोच्या सोम्या आर्गा तुका सुर्गी काळान तुवे पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका मोगान तुवें तुकाच भेटून दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या खुसार मेलो उंड्या सोऱ्यान तुकाच समोर पिलो मोगान तुवें तुकाच भेटून दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या खुर्सार मेलो उंड्या सोऱ्यान तुकाच समोर पिलो सोम्या गौड्या मोच्या सोम्या आर्गा तुका सुर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका सोम्या गौड्या मोच्या सोम्या आर्गा तुका सुर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका कोरिन्स दुनिया सुर्गीच्या खाणान तूं आमकां पोसताय ह्या पोसणा वरवीं तूं आमकां शक्ती दिताय तूंच आमच्या जिवितान एक आमटें कशें आपूण जावन येताय जिवीत आमचें रुचीचें करूंक जिवीत आमचें उदीक फोडादीक करूंक जिवितान आमी उदीक बोडवून जावंक जिवितान आमी तुका दुसऱ्यांक उणभवूंक फुडोकार घेवन आमी मुखार वचूंक आमकां सोम्या सगल्या शक्तीन तूं भरताय देखून तुका आर्गां दिता गौडी तूं आमचो कशे परी आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्या सवे आमटें जावचें कशे परी आमच्या जिवितान दर एक घडी खिणा खिणा दर एक वराक दर एका दिसाक दर एका म्हयन्याक दर एका वर्साक जिवीत आमचें तूं वाडयत आसाय काय बरें जिवीत आमकां तूं दिताय तुज्याच सगल्या मुखामोडाचे तुज्या आसण्याचे आनी तुजे पदवेचे हे जिवीत जायते फावटी घडीक आमी विसरता तुजो सांगात घडीक सोडून आमच्याच वाद्याचे आमी जावंक जायते फावटी वावुरता पूण तुज्या शिवाय आमकां खंयच सायबा आनीक वाट ना म्हाकाच तुवें रोचलोय कसल्या वावराक तुका सायबा पुरगोटू म्हाका तुवें तुज्या जेवणा खाणान वाडयलोय कसल्या कारणाक तुजो उसवाड जावंक म्हाका तुवें ओदीक ओदीक सायबा म्हज्या जिवितान परमोड दिलोय
कित्याक दुसऱ्याच्या जिवितांत एक मुखामोळाचो आसो हांवें हाडूंक. सोम्या तूंच गवडी म्हजो. तुका आर्गां दिवंक सायबा म्हज्यान जायना, तरी पूण हांव म्हजी आर्गां तुका कांयच तुजें बदलप करिना जावनूय हांव सायबा किरकोळ मनीस तुजीच रचना तुका आर्गां दिता. केदी व्हडली तुजी देणी म्हाका, केदी व्हडली तुजी अपुरबाय म्हजे सोबे, कितलो मोग तुजो म्हजे सोबे. सोम्या गवड्या म्हज्या, सोम्या आर्गां तुका, सोर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका, सोम्या आर्गां तुका. सोम्या गवड्या म्हज्या, सोम्या आर्गां तुका, सोर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका, सोम्या आर्गां तुका. Thank you, Lord. What a privilege for me. What a gift of yours for me. That you say that I am with you. I want you to be the East. Go out to the whole world. Be the East. Thank you, Lord, for the concern that you show towards me, for bringing me closer and closer to the Father. Thank you, Lord, for accompanying me in my day-to-day life, whether it be of happiness, whether it be of sadness, whether it be of trials and tribulations, whether it be mired in controversies, whether it be something looked down upon by my neighbors. You're the one who accompanies me. Thank you for being there. Thank you for vouching for me. Thank you for standing up for me. Thank you because you're the one who speaks deep within me. You're the one who seeks me whenever I am astray from you, whenever I go astray, whenever I forget that you are there, you remind me. Thank you, Lord, because you are the one who says, come to me if you are burdened. Come to me and I will give you rest. My yoke is easy. It is light. It is not heavy. Thank you for these words of assurance. Whenever I am depressed, whenever I am sad, you're the one who brings a smile on my face. Whenever I want to complete some task, whenever I am in problems, you give me an inspiration. तुका दिनवासूंक सायबा म्हज्यान नजो तरी पूण सायबा कितल्यो वस्तू तूं म्हजे सवें करताय, बारीक ल्हान आनी सगळ्या कुरपेन भरलेल्यो वस्तू सायबा तूं करताय. कितलो तूं म्हाका म्हजे सवें इतलीं जाणां आसतना पर्यंत सायबा संवसारान म्हजो उगडास तूं करताय. आर्गां तुका दितना, तुका अखेरीत दिन वाचतना ह्या तुज्या सगल्या देण्या खातीर तुका बापा
ह्या तुज्या पुतान आमकां सांगात दिलोय देखून आमी तुका दिनवासता. बी द ईस्ट. जेजू म्हणटा आमी आमटे जावंक गरजेचे. म्हज्या जिवितांत परिस्थिती येतात, म्हज्या जिवितांत दुखोड येता, म्हज्या जिवितांत त्रास येतात, म्हज्या जिवितांत निराशीपण येता. हांव पडून वेतलो काय? हांव नाकारतलो? हांव सगळोच बोबाळा करून म्हणटलो हें सारकें ना? वो हांव खरेंच म्हाकाच समजून घेवन कित्याक म्हजेर हे प्रश्न आयले ते म्हज्या जिवितांत मिसोड करून तांचो बरो फोड हांव काडटलो काय? There are problems in my life. They come. But do I take them negatively? Or do I take them like the yeast that gives more value, that sees to it that it ferments everything and brings out good taste, good shape, good value to the product that it immerses in. तुका दुनिया ह्या वेळार ओगे रावन आमी दिनवासता. Be the East. Change the world. आमटें जाव समाज बदल. मोगाला जेजू आयज हें आमटें आमची गोंयची तरणाटीं जाल्या. समाजान जाता तें सगळें वायट पळोवन काळजीदारपण घेवन ताणें एक पावल मारलां. हें पावल जागृताय हाडपाक, समाज बदलपाक. कित्याक उदरगतीच्या नांवान आमचें निसंतन जावपाचें आसा आनी हें भोव थोड्यांक खबर आसा. हाकाच लागून घोडे गोंयची सगळीं तरणाटीं न्हू पूण थोडे तरणाट्यांनी हें पावल मारलां. आपूण आमटें जालें. इल्लेशें आमटें 2 वा 3 मापभर पिठाक फुलयता. आनी इल्लेशें आमटें जावन आसा गोंयचीं तरणाटीं जी आयज जागृताय हाडपाक भायर सरल्यात. बापा, तुवेंच दिल्ल्या गुणां वरवीं जावं उलयन नाचोन गायन करून
वो इल्लीशी धाकली स्कीट करून जायतीं जाणां आमचे मदलीं तरणाटी भायर सरल्या. थोड्या लोकांनी आमकां डिस्करेज केली. घोडे एक वो दोन, पूण चडश्या जाणांनी आपलो मोग आनी संवकार आमकां दिलो. तुमी बरो वावर कोतात, आमी तुमचे सांगाता आसा अशें म्हणलें. आनी ही मोगाची उतरां आयकून आमी आनी उमेदीन वावर करूंक फुडें सरलीं. मोगाला बापा, आमकां खबर आसा हो वावर घोडे सोंपो आसचो ना. आनी हाकाच लागून तुजो सहकार, तुजो आदार आमी मागता. आमी आमटे जाले म्हूण दुसऱ्या तरणाट्यांनी आमकां आमटेच कशें लेखचें न्हय. इल्लेशें आमटें पुरो हो ताचो अर्थ न्हय. बोर तरणाट्याचो संवकार जायो. एक पावल काळजीदारपणान मुखार सरून न्हूच सरकाराचे आड पूण आमच्या फुडारा खातीर. आमी सरकाराची आड नात, आमी फकत आमचो फुडार सांबाळटा. आमी फकत बापा तुवें दिल्ले हें सोबीत गोंय, ही सृश्टी सांबाळटा. आमच्या फायद्याचे नाय ते प्रोजेक्ट आमकां नाकात आनी हाचेर आमी निशेध मारता. मोगाला बापा, हे आमच्या वावराचेर इल्लेशें आमटे कशें समाजांत बदल हाडूंक हें पावल जें आमी गेल्या ताचेर तुजो आशिर्वाद मागता. आनी आमकां सदांच राख आनी सांबाळ म्हणून आमी मागता. तुझ्या हातान मोसो जेजू घालताना तुका देखून विश्वासान जेजू दवरता. तुझ्या हातान मोसो जेजू घालताना तुका देखून विश्वासान जेजू दवरता. जिवितान आमटे जावंक, दुसऱ्याचें जिवीत फुलोवंक वा आनीक मोलादीक करूंक आयज जेजू आमकां आपयता. आपूण खुर्सार मरून आमची पातकां भोगसयलीं आनी आमचें जिवीत संपूर्णतायेन ताणें सोडयलें.
ही मरणाची कोरणी व ही मरणाचे एके भाशेन पनिशमेंट घेवची गरज जेजूक आसली काय? ही मरणाची कोरणी जेजूचेर मनशांनी घातल्या ती सारखी आसली काय? तरी आयज जेजू आमचे सोवे आसा, आमचे मदें आसा, आमच्या दोळ्या मुखार आसा, व जावं आमच्या मोबायलाच्या स्क्रिनीर आसा. जेजू आसा आनी बऱ्यो कोरण्यो करूं आमकां जेजू आपयता. जशी एक वात आपूण जोडटा उज्यान लासून आपणाक काबार करता, पूण दुसऱ्यांक उजवाड दिता, असल्यो कोरण्यो करूंक स्वामी जेजू आयज आमकां आपयता. आमट्या वरवीं आमी जावंक दुसऱ्याचें जिवीत फळादी करूंक कसल्यो कोरण्यो आमी करच्यो काय? करुया आयज नियाळ. म्हज्या जिवितान हांवें उमळयला त्या प्रमाणे हांवें एक स्मायल दिल्यार लेगीत म्हजे सरभोंवती जो मनीस आसा ताचे सोवे हांव मोग दाखयता, खुशालकाय वाडटा आनी अशें ताच्याय तोंडार हांसो हाडटा. म्हज्या जिवितान देवान दिल्ल्या देण्या वरवीं गितां गावन वा मुजगां वाजोवन वा एक्टींग करून जावं हेर टॅलंट्स म्हजे समाजांत लोकां सामकार हाडून एंटरटेनमेंट हाडून दुसऱ्याच्या तोंडार खुशालकाय हाडटा. फाटल्या दिसांनी उगडास आसा, शांती पदयात्रा काबार जावन जायते सामुसा उरले. ते पिडार जावचे आदीं गरिबांक वाटसऱ्यांक हे कोरोना पिडेंत आसरो नाशिल्ल्यांक वांटून काय बरी ही कोरणी करून हांवें म्हज्या जिवितान खुशालकाय अणभवल्या. तशेंच आयज हे कोरोना पिडेंत दुसऱ्याची खबर घेवन दुसऱ्या सवे हुस्को दाखोवन व एक ल्हानशी मॅसेज देखून घालून 2 उतरां टेक केअर इतलेंच म्हणून हांवें दुसऱ्यांक भरवंसो दिला की ही पिडा आमच्यान झुजूंक जाता, सांगाता माये मोगान झुजूंक जाता. असली ही कोरणी म्हाका खुशालकाय दिता.
आयज जायते फावटी आमी निभा दिता हांव पावचो ना वा म्हजे लागीं जावचें ना अशें आमी आमची गरज आसलेल्यांक सांगता हांव. आदार दिवंक जाता आसतना दुसऱ्यांक आदार दिवंक फाटीं सरता. तर आयज जेजू आमकां आपयता आमचे लागीं घडना जाल्यार पासून कितें तरी घडून हाडूंक म्हजे लागीं जाता ते भाशेन आदार करूंक. जेजू असल्यो करुण्यो करूंक आमकां आपयता. आसा तूं तयार दुसऱ्या सवें मोग दाखोवंक, दुसऱ्या सवें बऱ्यो करुण्यो करूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक, वो एक हांसो दाखोवन दुसऱ्यांक खुशाल करूंक. आसा तूं तयार? सगळीं जेजू भाशेन जावन जेजूचो वावर करूंक. जितलो जेजून आमचो मोग केलो आनी खुरसार मेलो तितलो न्हय जाल्यार लेगून इल्लोसो तरी तुज्या पेल्याचो मोग करूंक बऱ्या करुण्या वरवीं एकवट बांदून हाडूंक आयज त्याच जेजूचें बोळ मागुया. तुजी गोटाय म्हाका दी झुजा वेता दुस्मान मोजे बिराकूळ म्हाका बिराकना. तुजो कुरीस उबारून जेजू येता. तुजो सोदकार जेजू मोजे बाळ. Luke chapter 13 verse 20 to 21. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. This is known as the parable of the leaven or the parable of the yeast. From this parable, we learn how the kingdom of God works. First, the kingdom of God it may start small, it may have small beginnings, but it increases. The yeast, even though it is tiny or microscopic,
when it is mixed with the dough, they increase. Jesus' kingdom initially started with just 12 apostles, but today it is worldwide. People like you and me. Second, the kingdom of God exerts, it shows its influence from within, not from without. The yeast, it makes the dough rise from within. In a similar way, God first changes the heart of a person. This change changes the person internally, spiritually, and is reflected externally in all the good deeds that person does. Third, the kingdom of God, although it works invisibly, silently, the change can be seen by all of us. Similarly, the yeast, when it works on the bread, it does it slowly, secretly, and then we can see the change. The kingdom of God works in such silent ways. And when we believe, we see the results. Lord, help us to be like this yeast. The yeast, as we learnt, they are very tiny, very less. But just like the power of God, the word of God, when we learn to accept it, when we learn to receive it, we become not just good Christians ourselves, but change others around us.
तुझे बरी उस्तोंगोर काढून सोटाया तुझ्या उतराक पाणो दिवन दोर्या चोलता तुझे बोरी उस्तोंगोर काढून सोटाया तुझ्या उतराक पाळो दिवन दोर्या चोलता समाजान बदलो पडटलो जाल्यार हांवें आमटें जावंक गरज. म्हज्या जिवितान बदलो पडटलो जाल्यार पयले सुवातेर म्हाकाच खालती करून म्हज्यो सगल्यो वायट वंदावण्यो मरूंक गरज. दुसऱ्या सवें हांव बरे तरेन प्रगती करूंक वावुरतलो जाल्यार हांवेनूच तांचे मोदें मिसोड जावंक गरज. आमटें जरी तें आमकां दिसती पडना ताचो वावर आमकां दिसती पडटा. एक कोणशाक जेन्ना आमी ताका मिसोड करता एक कोणशांत वचून आपलो वावर तें करता. goes to each and every nook and corner of the dow. पिठान कालयलें म्हणटकूच बरेंच तें थापटितात मिसोड जावंक. आनी जेन्ना तें मिसोड जाता तेन्ना खरो आपलो रूपकार कितें तें दाखोड करता. आमटें जावप सोंपें आमकां. समाजान बदलप येतलें जाल्यार एक तरणाटो कसो तरेन ह्या समाजान चलतले प्रश्न समाजान आमकां कितें भाशेन आमचें अस्तित्व गोंयचें अस्तित्व माड्डून उडयतले तरेकवार जे निर्णय आसात ते आमकां सगल्या गोंयकारांक सगल्या वायटान भरून हाडटले. तसल्यो येवजण्यो येतात तेन्ना आमी सगल्यांनी आमटें जावंक गरज. आमच्या जिवितान वायट पसारता तेन्ना ते आमी कितें भाशेन उमटावन उडोवंक जेजू आमकां सांगात दिता. आपले बोडान तो आमकां भरता. आपली शक्ती आमकां दिता. कित्याक म्हूण आमी विसरता तो देव आमच्या सांगाताक आसा. आमटें तर आमी जातले गरज आमी पयले सुवातेर अखंड जावं. आमच्या जिवितान बोड त्याच जेजूचे आमी घेवंक. आमटें तर आमी जावंक वावुरतले गरज आमी समजून घेवंक कितें आमच्या गोंयच्या अस्तित्वाक प्रश्न आडकोड्यो येतात त्यो. आमटें तर आमी जातले बदलप आमी हाडूंक वावुरता. गरज आमी भागेली जावंक. गरज आमी आमचो सहकार दिवंक. गरज आमी आमचो आवाज कितें भाशेन आनी तेंको जे कोण वावुरतात तांकां आमी दिवंक. आमटें आमी जाणा एका उंड्यांत मिसोड जायना जाल्यार आमकां गुडे मेवतात. आमी म्हणटा पोदेरान सारकें मिसोड करूंक ना. आमचे जिवितान तशेंच जाता. आमी तर आमकां कोणशाक दवरले. आमी तर आमकांच मिसोड जावंक दिवंक ना. आमकांच भायर आयले. आमी एकमुडे रावले. आमी समज म्हाका कित्याक पडलां ह्या मनान तर आमी जियेलीं जाल्यार कशें आमी समाज बदलूंक पावतले. आमचे गोंयची आयडेंटिटी आसा ताका अस्तित्व हें कशें आमी सांबाळूंक पावतले.
how are we going to save the identity of our own motherland? The Lord today inspires us to be the East. The Lord inspires us to be the East. Go and change the society that you live in. But first, change yourself. Be the change. And be a change yourself. अवघड दिसता आमकां, पूण जेसू तुजो सांगात आमचे बरोबर आसा. ह्या वेळार तुजें उतर आमकां आयच्या दिसा कितें सांगता तें आतां आमी आयकुया. The same day went Jesus out of the house, and sat by the seaside. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat. And the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man, which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together unto the harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, to burn them, but gather the wheat into my barn. The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leavened. All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them. आमटें जावप आनी आमट्या भाशेन वावर करप सोंपें दिसता, पूण जेजूचो सांगात आमकां मागुया. आपल्या शिसांक ताणें सांगात दिलो. शिसांनी जेजू वरवीं आपलें जिवीत सारलें. ताची कृपा, ताचे वरवीं आपल्या जिवितांत सगळें बोड ताणें घेतलें. दुसऱ्यांक आमटे कशें जावंक ते वावुरले. दुसऱ्यांचें जिवीत बरेपणान भरलें, कृपेन भरलें, देवाचे जाणवायेन ताणें भरलें. हाका लागून तुका आनी म्हाका आज हे जेजूची जाणवाय मेवता. तुका आनी म्हाका हो जेजू दिसती पडटा उंड्याच्या रुपान. तुका आनी म्हाका पवित्र पुस्तक वाचूंक, आयकूंक आनी नियाडूंक मेळटा. तुका आनी म्हाका मिसाची भेट फावो जाता. शिसांनी केल्लो वावर आज आमकां जेजू करूंक आपयता. आमी संवसार बदलूंक, आमी संवसारान किरीत भाशेन फोमेर जावंक, आमट्या भाशेन दुसऱ्यांक आमी पसारून उडोवंक, दुसऱ्याचें जिवीत सुरक्षीत आमी करूंक सायबा आमकां तुजी कृपा दी. आमकां तुज्या बोडान भर.
जेजू काय बरें दुलपद आमी म्हणटा तूं मोग जिविताचो, अमृत तूं जिविताचो, तारूक तूं आमच्या आत्म्याचो. काय बरें आमी तें गायन म्हणटा तूं मोग जिवो आमच्या जिविताचो अमृत जाल्यार तुकाच आमी अणभवूंक, तुकाच आमी आमच्या जिवितांत सायबा भोगूंक. खरेंच आमी दुसऱ्यांक आमटे जावंक आमकां तूं शिकय. आमच्या आत्म्याचो तारूक जावंक दुसऱ्याचे आत्मे आमी किरीत भाशेन सोडवणीक पावोवंक आमकां आदार दी. आमच्या गोंयांत जोळटेले ह्या दिसांनी प्रश्न, जावं ते डबल ट्रॅकिंग, जावं ते कोडशाचो प्रश्न, जावं ते हेर निर्णय, आमकां दिसता सगळे आमचे थोपतात. सायबा ते बदलूंक, तांचे मन उसवाडावंक, आमचो आवाज सायबा उठोवंक आमकां आमटें जावंक कृपा दी. दर एका मनशाचें मन उसवाडोवंक आमचो आवाज सायबा आमी उबारूंक आमकां आदार दी. दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरें हाडूंक आमकां तूं शिकय. हो वेळ तुवें आमकां दिलो, तुजे कृपेन आमकां भर, तुजे आसने आमकां दी आनी अदीक समाजांत आमटें जावंक आमकां सायबा तूं शिकय. तुझ्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बरवासो. तुझ्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बरवासो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो, तारूक तूं आत्म्याचो, कुंभ सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो, तारूक तूं आत्म्याचो, कुंभ सोडवणेचो. आमच्या गोंयांत आमच्या गोंयचें अस्तित्व कशें बिगडूंक फुडें सरल्यात हाचे वयर आतां आमी थोडो वेळ ओगेपणान जेजू मुखार आसतना पळोवया. हॅलो, हांव दामोदर मावजो तुमच्या मुखार एक प्रस्न दवरतां. आज आमच्या गोंयचेर एक व्हड संकश्ट आयिल्लें आसा. हें संकश्ट मोलें ह्या गांवाचेर आयिल्लें आसा. पूण जावं मोलें, जावं पेडणें, जावं सांगें, जावं सत्तरी, गोंयच न्ही तें सगळें. मोलेकाराचेर जर संकश्ट आयलां तर आमी गोंयकार सुखांत रावन पळयतले. आज मोलेच्या झाडां पेडांचेर, मोनजात आनी सावदांचेर आनी थंयच्या मनशांचेर संकश्ट आयिल्लें आसा. झाडां पेडां कातरपाक वतलीं म्हणून बेजार जाल्यात. तांकांय जीव आसा, आमकां कितेंय जाल्यार रगत येता आनी तांकां एक कुराड बसल्यार बीख व्हांवता.
तें आमकां दिश्टी पडना वय. थंयच्या मोनजातीक तांचे वाटेन वतना रस्ते आड येतात, रस्त्यार तीं आड येनात, हें आमकां समजना वय. वर्साक खंय 40,000 जनावरां मोनजाती रस्त्यार मरतात एक्सिडंट जावन, गाडयां पोंदां पडून. हें सगळें आडयतले जाल्यार आज मोलेकाराक आमचो आदार जाय. मोलेचे लोक बेजार आसा. तातल्याच एकल्यान बरयल्ली एक कविता आनी काव्यात्म अशे विचार हांव तुमचे मुखार दवरतां. आयकात हां. लाचार मोलेकार, लाचार गोंयकार. लाचार जाला सत्ते फुड्यांत पुर्तुगेज टायमार लाचार आसलो गोंयकार. आतां आमच्याच लोकांच्या सत्ते फुड्यां जाला लाचार. जीप चलोवंक मेळची ना म्हणून जाला लाचार. विरोध केल्यार लायट काडून उडयतले म्हणून जाला बेचार. कसलींच कामां आमची जावची नात म्हणून जाला लाचार. काश्टीकार गोंयकार आसलो लाचार पुर्तुगेजा टायमार. पॅन्ट सूट घालून शिकलेलो मोलेकार जाला सत्ते मुखार लाचार. आमी कसलेच गोश्टींक विरोध करूंक शकनात. हेच लाचारी खातीर आनी हेच लाचारी खातीर आमी आमच्या हिमतीन स्वातंत्र्य मेळोवंक शकले नात. आमकां गुलामगिरींतल्यान मुक्त करचे पडले भारतीय सैन्याक. आमची ही लाचारी केन्ना वतली, केन्ना सोंपतली? हो प्रस्न तुमचे मुखार घेवन आयला शरदचंद्र खांडेपारकार. हो मोलेकार, एक माजी शिक्षक. पूण हो आवाज फक्त शरदचंद्र खांडेपारकार ह्या एका मनशाचो न्ही, तर मोलेंतल्या असंख्य मोलेकारांचो आवाज. आयज आमच्या सरकाराक गोंयची कमी पडून गेला, पूण कोळशाचें चड पडलां. वास्कोच्यान कोळसो वागणी भरून कसो भायर पावयतले हाचो हुस्को तांकां चड. आनी देखूनच गोंयच्या झाडां पेडांचो, गोंयच्या मोनजात सावदांचो, गोंयकारांचो, मोलेकारांचो तांचो हुस्को सरकाराक ना. ह्या वेळार आमी सगळे एक जावन आमच्या मोलेकार भावांक आदार दिवंक जाय. आमी सगळे गोंयकार जेन्ना आमच्या बोटाक किंवा हाताक कितेंय घावो जाता, जखम जाता, तेन्ना आमच्या सगळे जिवाक त्रास जाता, कश्ट जातात. तशें मोलेकाराक जर त्रास जाता तर सगळे गोंयकारांक ताजी पिडा जावंक जाय. आनी म्हणून आज मोलेकारांच्या आदाराक सगळे गोंयान वचपाची गरज आसा. देव बरें करूं. बोगोस आमकां दुनिया कृपा आमकां दी. ह्या अत्याचाराचेर झुजूंक, आमचें गोंय सांबाळूंक, ह्या मोल्याच्या लोकांक आमकां कितें भाशेन आमचो तेंको आमी दिवंक, न्हूच मागण्या वरवीं, पूण आमचें खरें आसणें थंय आसूंक. जेन्ना आमकां उलो मारतात तेन्ना भायर आमी सरूंक. आमी कितें भाशेन आमचो फुडाकार तांकां दिवंक. झाडां पेडां मोनजाती आमच्या आवाजाक रावतात दुनिया. आज तर आमी उलयना, आज तर आमी तेंको दिना जाल्यार तुवें आमकां बक्षिचो ना. तुवें आमकां म्हणटलो मनशां, सगलीं जनावरां, सगलीं झाडां पेडां, सगली सृश्टी तुज्या हातीन हांवें केल्ली. तिचो सांबाळ, तिचो परामोस करूंक जंय जंय अत्याचार जाता थंय तुजो आवाज तुवें बुलंद करूंक तुका हांवें रचलो. आमकां सायबा कृपेन कर. हें करूंक सोदता तांचें मन सायबा बदल. तांच्यो मांडण्यो फिसकटून उडय. तांकां दिसता घडयेक ते येशवून जाले म्हणून. सगल्यो तांच्यो मांडण्यो सायबा फिसकटून उडोवंक आमी तुजो आदार मागता. झुजूंक सायबा आमकां आदार दी. आमकां तुजें बोड दी. आमकां सायबा कृपेन कर.
जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा खिणा खिणा कांतीवून मुर्ताची म्हज्या मनाची तारतना जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना काळीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाळ देवा खातीर चिंतना तशीं सपनां म्हजीं स्वर्गाच्या सोयऱ्या खातीर जेजू भाशेन आशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगाल जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजे खुशींत म्हजी खुशी तुजीच खुशी करची तुवें जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगाळ जेजू भाशेन सगळें हांवें सोंसचेलें गोश्ट म्हजी दुखां सगळें ताका सोंपचेलें जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता